एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर गुड मॉर्निंग. माझी गुड मॉर्निंग जाल्ली आसा. हांव न्हांवन येयल्लें आसा. हांवें चेंज केल्लें आसा. आय थिंक परत स्टार्ट करचें पडटलें. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर आता सकाळ जाल्ली आसा, सो गुड मॉर्निंग माझ्या कडल्यान. बिकॉज हांव आतां न्हाला, चेंज केला आनी हांवें ब्लॉग स्टार्ट केल्लो आसा. बट अजून हांवें स्किन केअर बी कांय करूंक ना. आनी हांव स्किन केअर चड दाखोवचें ना, डोंट वरी, कित्याक हांव स्वताक चड करपाचें ना कांय. हांवें एक्चुली म्हाजे स्किन केअर प्रोडक्ट्स ऑर्डर केल्ले आसा, जे की मोस्टली 31st फाल्यां परवा येवपाक जाय. लेट्स सी, नाजाल्यार सॅटर्डे पर्यंत तरी येवपाकूच जाय. सो इफ तुम्ही म्हजो कालचो ब्लॉग पळयलो आसतलो जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की काल आमगेर हळदी कुंकूम आशिल्लें. सो काल हांव लेट न्हिदलां. सगळें क्लिनींग बी करता म्हणसर लेट जालो. मम्मा हांव सगळी बिजी आशिल्ली. हांवें चड कांय काम करूं ना, बट स्टील न्हिदपाक मातसो लेट जालो. आनी उठोन अशें हांव कपडे बी रेडी करून दवरता, प्रेस बी करून दवरता सगळें. बट हांवें ह्या फावटी कांय करूंक नाशिल्लें, बिकॉज काल टायर्ड जाल्लें एज अ सेड. सो अशेंच आशिल्लें हांव. म्हजो फेस म्हणजे डार्क सर्कल्स बी कितले येयला ते. दॅट इज बिकॉज हांव एक तर रातचें लेट न्हिदता. कित्याक न्हिदता? गेम्स खेळटा, लुडो खेळटा. हांव इतलें एलोवेरा जेल पोचून उठटा थंयसर येता दिसता. ते विंडोर बसलेलें आनी हांवें ताका सगळे कडेन सोदलें. म्हाका तें खबरूच ना. आमचो तो कर्टन्स अशें आशिल्ले न्हू, सो तेजे त्या वाटेन ते वचोन बसलेले आनी म्हाका दिसलें पोचून ना म्हणून. आनी भाव दिसता, भावान म्हाज्या रुमाचो दार ओपन केलें आनी तो गेलो. सो म्हाका दिसलें ताका लागून तें धांवलें म्हणून. आनी ताका सगळे कडेन पयलें, बेडाचे पोंदा पयलें, मागीर आलमारीचे पोंदा पयलें, टेबलाचे पोंदा, खंयच ना. सो मम्माक बी वचोन सांगलें, मम्मा पोचून ना म्हणून. पयलें हांवें पोचू खंय आशिल्लें? पोचू खिडकेचेर पळयता आनी कान अशें अशें हालयता. सो हांवें एलोवेरा जेल लायलें. म्हाका म्हाजे न्यू स्किन केअर प्रोडक्ट्स येवूं जाला. म्हाका म्हटल्यार अशेंच आसता कितें न्यू कितें ऑर्डर मारली की केन्ना येवूं कशें जाता आनी येयलें म्हणटा केन्ना यूज करूंक शकता. मागीर आफ्टर फ्यू डेज लायक शीट वाज येयलो. सो आतां सनस्क्रीन लावया. सनस्क्रीन डन आसा. स्किन केअर जालो. मस्त टचअप दिवपाक जाय. सो हांवें म्हाजो कॉम्पॅक्ट ब्लश, आयलायनर आनी लिप बाम लायिल्लो आसा, टिंटेड लिप बाम. बिकॉज हें सगळें कॅप्चर करूं ना, मागीर तो फूल मेकअप व्हिडिओ कसो जाता सो दिसता म्हाका, ताका लागून. आनी आतां म्हजे केस मातशे बांदला आनी मागीर सकयल वचोन मातशें कितें खावपाचें पळोवपाक जाय. आनी टिफीन बी मम्मा पॅक करून दवरता, बट मदल्या टायमार कितें खावपाचें तें हांव व्हरता हांगच्यान. सो काल हांवें, म्हाका टायम नाशिल्लो, बट काल हांवें म्हाका लागून फ्रुट्स बीन कट करून दवरला. सो म्हजे हेअर टाय जाले. हेअर हांव एवरी डे अशेंच घालता, स्पेशली जेन्ना हांव कामाक बी वयता तेन्ना, बिकॉज म्हाका तें अशें तोंडार येयल्लें बी लायक ना. सो आयज हांवें हो परफ्यूम यूज केल्लो. इयरिंग्स हांव ही घालतलें. इयरिंग्स म्हाका दिसता टायम जालो. अबे माझे पोचू टाटा करता. पोचू बाय 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 बाबू. एकदा मम्मान झोपी घातलं सकाळी सकाळी आनी ती खंय गेली? ती भायर गेली दिसता मातशी. पळय तें टिफीन हांव म्हणटालें पळय काल हळदी कुंकुमाक मेळ्ळा म्हणून मम्माक, ते हे टिफिनीतून हांवें म्हजे फ्रुट्स बीन कट करून दवरला व्हरपा खातीर. आनी हितून
आता ज्यूस करपाक जाय सो हांव पयलीं तें करता पयलीं. अबे जिमी जिमी डॅडी पयर डॅडी कॅमेरा ऑन करता जिमी गेलो. मम्मी कॅमेरा ऑन करता जिमी गेलो जाण मुगो हांगा आशिल्लो. तूं खंय वयता तूं वयता बरें बरें ओ जिमू टाटा. ती कशी रावला पळय ती न्हिदलेली ती. सो हांव कामाच्यान येयलें आनी हांवें बफर घेवन येयलें आसा. कितें म्हणटा हेका फायलर जो म्हजो पण डट्टी जाल्लो आसा. डट्टी जाल्लो आसा बरें. नेल्स म्हाजे कशेच वाडल्या वांकडे तिकडेशे सो ताका मातशें अशें प्रॉपर शेपीन हाडटा हांव. आनी हांव आमच्या दुसऱ्या वाटेन बाल्कनीन येयल्लें आसा सो हांगा आमची खूब झाडां लायिल्लीं आसा मम्मान. हेची कॅर मम्मा घेता आनी कितें कॅर घेता तेंय दाखयतलें हांव बिकॉज हांगा सगळें सुकोवपाक दवरलेलें आसा पत्रावळ तिडें दाखयता राव. पळय पळय हे कितें हे सुकलेली केळ्या साल्यो आनी हे कांद्या साल्यो हे सगळें कितें करता गो तो सुकोवन सांग मागीर आसूं मिक्सरा घालून मागीर ते मातये भितर मिक्स करूं जाल्यार हेजो सारें मुगो सारें कशें यूज करता होम मेड सारें. आनी पळय आमची झाडां पळय ते कसले नांव खबर ना पूण म्हाका बे फुलाची ते शोबेचे दिसता म्हाका. हे बीन आसा हांगासर कसलें झाड गो मम्मा हे फुलाचे हे फुलाचे आहे पळय हे पळय हांगासर आसा हे पळय फुलां बरीं दिसतात न्हू. आनी ती पिंक फुलां ती पिंक आहा ती आनी ही वायट फुलां बरीं दिसता. बाल्डेन घातल्या आमी हितून एलोवेरा आसा. एलो पडला मुगो तो एलोवेरा तो पडला न्हू गो. हें सारकें बसोवपाक जाय दिसता. आनी हें कसलें झाड शेवत्याचें झाड. पयलीं आमगे तेजेय फुलां जातालीं न्हू. सो ही पळय हांगा आनी आसा पळय हे मनी प्लांट मम्मा हे पळय मनी प्लांट. हय मनी प्लांट आहे पळय. हांगासर परत एलोवेरा आसा. एलोवेरा म्हाजें फेवरेट. आनी ही शोबेची झाडां मिक्स आसा सगळें मिक्स आसा पळय एलोवेरा पळय. हे थोडे मडकयच्यान हाडलेले म्हाज्या कजनान म्हाका दिल्ले श्रेयान सो ते खंय लायला गो ते डॉलीन दिल्ले ते एलोवेरा म्हणजे हे मडकयच्यान हाडलेले म्हाज्या कजनान दिल्ले म्हाका ते हांगासर आसा. आनी हे आमच्या रुमान रावता तेणें हाडलेले पूण ते आमीच यूज करतात. आनी एक आसा बाल्कनी हे पळय गंजन हे म्हाजे मम्माचेय फेवरेट आनी ओलेंज पिवले आनी छोटुलेय फेवरेट. मी खाता हे येवन न्हू मम्मा हें कशें हेळटा बीन. आमची आनी एक बाल्कनी आसा जी त्या वाटेन आसा. थंय बीन आमचे एलोवेरा आनी एलो प्लांट आसा आनी खुबशीं फुलांची झाडां आसात. हांगा तुळसी बीन आसात. तिडे पळयलें पळय न्हू आतां तिका काडूंक शें दिसता आसत. तूं कितें गो तें पयल्या ती कितें करता तुळशी मागीर आतां आनी तुळशी जातली. हे पळय तेणें हांगा घातलें ते काडले आनी अशी बियो अशी उडयली जाल्यार ती थंय बी जाता खंय ती. शेपे हांगासर सगळीं झाडां फूल थंय ना पूण पळय बारक्यालो चोर पोचू आमगेलो तो न्हिदलेलो आनी वही न्हिदलेलो आमगेलो व्हडलो बुकलो तो उठला आतां आनी उठोन येता ताका पोचू जाय. आय बघ ओलेंज हांगा न्हिदला म्हाजे बाबडे ओलेंज ते चिड्डू दिसता सामकें. चुमत कालू कितें जाता रे कितें पियानो वाजयता कितें पियानो न्हू तो गिटार तो कसो वाजयता पळय तो. आनी आई बसला सो हांगासर धूप घातला मम्मान आतां सकाळीं सान आमगेर धूप घालतात सो सांजो धूप हो आमगेर सद्या धूप घातलेलो आसा. आय नो बट देन हांव तुमकां म्हजो बॅक कवर दाखयता. म्हजो बॅक कवर खूब डर्टी जाल्लो सो हांवें न्यू बॅक कवर ऑर्डर केला जो आयज येयला आनी तुमी पळोवंक शकता कितलो बरो दिसता न्हू. आनी म्हाजें खूब कितें पार्सल ऑर्डर केल्लें हांवें जे म्हाजे आयज येयल्लें आसा तें हांव तुमकां दाखयतलें. बट हांवें सगळें ओपन केलें ऑलरेडी आनी ओदोळ हांव येवन मागीर न्हिदलें बीन सो आतां जस्ट उठलां आनी अशेंच आशिल्लें सो जस्ट पॅन्ट चेंज केलां हांवें. आनी आतां आमी वयतात सुपर मार्केटान बिकॉज म्हाका कितें हाडपाक जाय प्लस म्हाका ATMांनी वचपाक जाय सो चलते हे यो. आनी खंयची गाडी व्हरया एक्टिवा बरें म्हाजी व्हरया. सो आनी एक सरप्रायज आसा एक्चुली आमचे पियूक हाडला आमी सो हांव तुमकां पियूक दाखयता. पियूक हाडला आनी पियूक आमी भायर दवरलेले आसा. वचून येता रोखडें येता. हो पळय पियूक हाडलें आमी. पियूचो हांवें कानाचो ऑपरेशन जाला सो
तरी बरो आसा तो खूब बरो आसा पयलीं तुजी हालत पळोवपाची नासली आनी तें ऑपरेशन जालां पूण घाव पेकोंक ना म्हणून ताका आमी हितून घातलेलें आसा तो तेका उलो मारलेले फावटी तो आपूण हें करता तेका थंय दवरला आमी कित्याक तो धांवता म्हणून ना ते कितें म्हणटा आपल्या हितू भितर घाल म्हणटा तेका खावपा लागून नाका घाल नाका वांगडा पिव बचान पडला म्हणून आमी रावल्ले आसा सो येता आसतना म्हाजें आनी एक पार्सल येयलें जें की हांवें म्हाजो एक ड्रेस ऑर्डर केल्लो सो तें बी येयलां म्हाजें आयज सायबा आनी तुका सांगू म्हाजो प्लॅन आशिल्लो एक्चुली संडे भोंवपाक वचपाचो बट देन तो प्लॅन कॅन्सल जालो बट आनी हांवें तो ड्रेस तेका लागून ऑर्डर केल्लो बट लेट्स सी मागीर केन्ना घालपाचें पळोवया कशें कितें तें बट तो प्रिटी आसा हांगा चड प्रिटी आहा तो ड्रेस आय डोंट नो म्हाका म्हणल्यार सायज फिट येतली काय खबर ना लेट्स सी तुमकां ते हांव घरा कडेन वचोन दाखयतलें ओके सो आतां सिग्नल केन्ना जातलो हें खबर ना म्हाका मातशें नट्स घेवपाक जाय हांवें रिकॉर्ड करूं ना आमी मॅक्सनान येयल्ली आसा तूं कितें घेतलो हय बेश्ट हां ब्रेड सगळें आमी सुपर मार्केटान येयल्ली आसा तूं ब्रेड घेतलो मरे हांवें एक हें घेतलेलें आसा कॅन्डल्स पळोवया हय रे बदाम घेतलेले आसा बदाम कॅन्डल्स पळोवया इतलें हे सगळें घेतलें आमी पिच्ची कित्याक घाल तुवें फोन भावाचे एक कानाचे इयरफोन शेणले खंय ATMान आसता जाणा मरे राव सो आमी न्हू आनी डेट्स घेतली जी बाय 1 गेट 1 फ्री आशिल्ले एक फ्री सो ते एक घेतला आमी आनी आतां आमी ATMान वयतात सो आमी आतां शेवपुरी खावपाक गेल्या ताणें पाणीपुरी सांगलेलें मागीर ताणें परत शेवपुरी सांगलें ना रे म्हाजें फोन आमी घरा कडेन पावली आनी पळय राव नमा पिवूक आनी जिमीक डॅडीन चिकन हाडलेलें आसा चिकन फ्राय म्हाका कसं तरी दिसता वचपा तेजे काबार जालें खावन बोवाळ घालता म्हाका अशें घाल म्हणून पळय सानी काबार घाल उलो खंय कितें न्हू वाटतालें देव जाणा मम्मा तर तुमकां खबर आसा हांव घरा कडेन पावलें हांवें तुमकां पिव बी दाखयलो मस्ती करता तो बट पोचू दाखोवना तुमकां पोचू आहा सकयल पोचूक ना दाखोवंक हांवें आनी सगळ्याची की पयलीं तरी हांव हांगा येवन बसला बिकॉज म्हाका मातशें डिस्टर्बन्स नाका हांवें कितें ऑर्डर केल्लें आहा तें सगळें आयजूच येयलां आयच्याच दिसाक येयलां फाल्यां येवपाचें आसलें थोडे ते बीन आयज येयलां सो ओके फायन ते तुमकां तें दाखयता हांवें ऑलरेडी ओपन केलां कित्याक हांवें चिंतलेलें की हांव आयज शूट करपाना बट मागीर चिंतलें आसूं आयज स्टार्ट केलां सो एंड करया म्हणून सो हे म्हाजें नायकाच्यान पार्सल येयल्लें जें की तुमी पळोवंक शकता ओपन केल्लें आसा आनी तुमी हो डबो पळयतलो जाल्यार हे म्हणल्यार बॉक्स पळयतली जाल्यार हे बॉक्स बीन ओपन केल्लें आसा येदे व्हडल्या बॉक्सान तुमी चिंतात कितें येवंक शकता हे बॉक्स पळयात केदो व्हडलो येयला तो लिटरली म्हाका दिसलें बरें कितें येयलां आसतलें म्हणून आनी हितून कितें येयल्लें जाणा हें हांवें ओपन केलां सो ऑब्वियसली हितून कांय ना हो एम्प्टी हा बॉक्स हितून कितें येयल्लें जाणा फक्त हें येयल्लें कशें दाखोव तुमकां हें हांव आयज यूज करतलें फायनली हेका तुमी पळोवंक शकता एकदां बारीकशें तुमकां दिसता जाल्यार हांवें हेका बॉट लायल्लें बॉटान बरें दिसता आसतलें तुमकां न्हू सो हेका हांवें अशें लावन पळयल्लें कशें आसलें हांगा लिप्साक ना लावप जस्ट हांवें ओपन करून यूज करून पळयल्लें हांगासर कशें दिसता तें स्मेल बरो आसा च्युइंगम टायप हो पार्सल जालें म्हणटे की म्हाजो हो पार्सल म्हाका रिसीव जाला जें की म्हाका दिसता आफ्टर 1 आवर अशेंच कितें म्हाका मागीर हो पार्सल रिसीव जाला तें बी आयजूच आनी तुमी पळोवंक शकता हें बी ओपन केल्लें आसा हांवें बिकॉज पार्सल येयलें म्हणटे की तें ओपन करनासतना रावंक शकना हांवें चिंतलेलें की हांव व्हिडियो शूट करता आसतना ओपन करतलें अनबॉक्सिंग करतलें बट म्हाजे कडेन ना इतलें पेशन्स हांव रावंक शकना स्पेशली असले कामात रावंक शकना सो फर्स्टली न्हू वो शॅम्पू एंड हेअर मास्क केन्ना यूज करूं ना लेट्स सी कशें आसतलो तो आय डोंट नो पळोवया बिकॉज म्हाजें हेअर खूब डॅमेज जाला पळोवंक शकता तुमी आनी हेका हेअर ट्रीम बी करपाक जाय सो दीस मंथ करपाक जाय म्हाका बट लेट्स सी कशें कितें तें आनी तेजे वयर म्हाका हो फ्री गावला आनी म्हाका फ्री गावला तें म्हाका चड लायक जाता बिकॉज हेजो कलर पळयात काय बरो दिसता तो म्हजो आवाज कितें जाता दुसरें म्हटल्यार हांवें हो सिरम ऑर्डर केल्लो आसा हे हांवें केन्ना यूज करूंक नाशिल्लें म्हटल्यार हांवें हे ब्रँडाचो यूज केला बट नायसिनामायड बी तसलें यूज केला हे कोजीक समथींग हे जे यूज करूंक ना तेका लागून हांवें हे धाकटो ऑर्डर केल्लो आसा
बिकॉज पयलीं म्हाका ट्राय करून पळोवपाक जाय कशें वर्क करता तें, इफ म्हाका सूट जाता काय ना तें. नेक्स्ट आसा म्हजी फेवरेट सीसी क्रीम लॅक्मेची, जी ऑलमोस्ट म्हजी काबार जाला. हांव लिटरल तेका अशें चिटून चिटून यूज करता, सो म्हाका हें तरी म्हाका जायच आशिल्लें. सगळें आउट ऑफ स्टॉक जाला म्हजें, आनी म्हाका तरी आनी कितें कितें जाय. म्हाका कॉम्पॅक्ट बी जाय, तें आय थिंक आनी 2 वीक चलतलें का मे बी 1 वीक चलतलें डेली यूज करता जाल्यार. सो म्हाका तेंय हाडपाक जाय. आनी नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, म्हाका बिलीव जायना की हांवें हें ऑर्डर केलां म्हणून. फायनली हांवें हें ऑर्डर केलां. केन्ना आशिल्लें हें ट्रेंडान आनी हांवें हें आतां वचून ऑर्डर केलां खंय तरी. ये कोरियन ब्रँडाचो हो एसेन्स सामको वायरल आशिल्लो. तुमच्यांनी बी खूब जाणांनी यूज केला आसतलो, बट हांव लेट आसा आय नो, बट इट्स ओके. सो हो प्रोडक्ट म्हाका केन्ना काय यूज करूं जाल्यार आय डोंट नो हो सगळ्यांक सूट जायना म्हणटात, बट लेट्स सी. सूट जालें जाल्यार बरें आसा. जो लेट्स सी कशें थिंग्स गोज अबाउट. आनी नेक्स्ट आसा म्हजें फ्लिपकार्टाच्यान हें बी पार्सल येयलें. हांव भावा वांगडा सुपर मार्केटान वयतालें तेन्नाच हें रिसीव जालें म्हाका. हो ब्युटिफूल ड्रेस आसा. हांव तुका ओपन करून दाखयता. एक्चुअली हांव संडे भोंवपाक वयता आसतना घालपाचें म्हणून आशिल्लें, बट संडे जशें की तुमकां हांवें ओदोळ सांगलां की संडेचो प्लॅन कॅन्सल जाला. कलर पळय, म्हाजे येल्लो कलर सूट जाता. येल्लो जशें हांवें येल्लो घातलो, म्हाजो स्कीन टोन पळय बरो दिसता न्हू बाय द वे ड्रेस. सो इतलेंच कितें आशिल्लें जें हांवें ऑर्डर केलें तें येयलां. सो हांव एक्चुली स्कीन केअर व्लॉगान करून दाखोवपाचें आसलें, बट देन हांवें थॉट की नाका तो व्लॉगूच आसूं न्ही. हांवें प्रोडक्ट्स कितें हाडला ते दाखयले ते पुरो. सो स्कीन केअर जें आसा हांवें शॉर्ट्सान घातलेलें आसा. इफ तुमी पळयलां जाल्यार खबर ना, बट इफ तुमी पळयलां जाल्यार तुमकां खबर आसतलें की हांवें स्कीन केअर फूल थंय केला. सो हांवें फेस वॉश बी केलो आनी हांवें स्कीन केअर बी केलो. आनी म्हाका व्हडलो सो कांय डिफरन्स फर्स्ट युजान कांय दिसना हरशीं म्हणून, बट देन ओके फायन. म्हाका कांय इचिनस बीन तशें कांय फील जावना. सो आय थिंक एंड हो व्हिडिओ हांगाच एंड करया, बिकॉज हांव वाटेर येता आसतना आमी शेवपुरी खावपाक गेल्लीं. सो आमी शेवपुरी बी खावन येयल्ली आसा आनी आमगेर आयज केल्ली आसा कुल्ल्यांची कडी. सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच, एंड आमी परत मेळया अशीच म्हाज्या न्यू व्हिडिओ. टील देन बाय गायज, टेक केअर. बाय, टेक केअर, बाय. ओके, असोच मोग आसूं दी. बाय.